आतां निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली आयच्या दिसाचो विशय. आनी ह्या विशयाचेर भाव भयणीनो जायत्यो घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडपाक जातात. तातूंतली एक 1976 वर्सा घडलेली वॉशिंग्टन USA हांगासर स्पेशल ऑलिंपिक्स घडून हाडलेली. आनी त्या ऑलिंपिक्सान रनिंग रेस आसलेली. ही स्पेशल भुरगीं जीं आसात 9 जाणां ती रेस धांवपाक 1976 वर्साक तांणी सुरू केलें. आनी सुरू करून धांवता धांवता एक भुरगो थंयसर फाटल्यान आदळून पडलो. आनी जो कोण पडलेलो तो रडपाक लागलो. तो रडपाक लागलो तेन्ना ताचे मुखार आनीक 2 जाण भुरगीं धांवतालीं, मुखार पावलोलीं. ताच्या मुखार आनीकूय आसलीं. हीं भुरगीं घोडये धांवून ताचे मुखार आसात तांकां सायड मारून पयलीं येवपाक जातालीं. आमी सगळीं जीं कोण धांवता रेसीक आमकां पयलीं येवपाक जाय. पूण हीं 2 जाण भुरगीं फाटीं आयलीं. हो पडलेलो आनी रडटालो ताका उबारलो. एकलो ताच्या दाव्याक, एकलो ताच्या उजव्याक. आनी तिगूय जाण धांवलीं. फिनीश लायन आसा थंयसर पासून पावलीं. पयलीं येवंक ना, फर्स्ट येवंक ना ती. तांकां गोल्ड मॅडलूय मेळूंक ना, सिल्वरूय मेळूंक ना, ब्रॉन्झूय मेळूंक ना. गोल्ड मॅडल, सिल्वर मॅडल आनी ब्रॉन्झ मॅडल 1976 मेळ्ळोली तांची आयज कोण खबर करिना. पूण हीं भुरगीं 3 जाण जीं फिनीश लायनीचेर निमणीं पावलीं आनी बाराबर पावलीं. आख्खो स्टेडियम जितलोय लोक आसलो सगलो उबो रावलो. आनी उबो रावन तांणी ताका व्हडल्यान ताळयो मारल्यो. आख्ख्या स्टेडियमाचेर ताळयांचो घोडघोड जालो. कित्याक 3 जाण, एकलो पडलेलो आनी दुसरी 2 जाण ताका घेवन ही फिनीश लायनीक पासून पावलोलीं. तांकां सगल्यांनी ताळयो मारल्यो. आज पासून ह्या 3 जाण भुरग्यांचो संवसार उगडास कोत्ता. गोल्ड मॅडल मेळ्ळोली फर्स्ट, सेकेंड येयल्लो सिल्वर, थर्ड ब्रॉन्झ. तांचो चड कोण उगडास करिना. आतां निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं आसात ती निमाणी जातली. काय बरें दिसती पडटा आमकां ही घडणेन. भाव भयणीनो, आयज निती आनी शांती खातीर भेटयल्लो आयतार आमी पाळटा. आनी ह्या निती आनी शांती खातीर भेटयल्ल्या आयताराक पयले येवपाक सोदतात ते आमकां जायते दिसती पडटात. आनी पयले येवन फाटीं पडटात तसलेय जायते दिसती पडटात. आमच्या समाजान वेगवेगळ्या मोडाचेर, कसल्याय मोडाचेर आमी पळोवं, कॉम्पिटिशन म्हणटा तें आयज चड जाल्लें आसा. आनी तें कॉम्पिटिशन म्हणटा तें, स्पर्धा म्हणटा ती आसपाक जाय. हें कॉम्पिटिशन जरी तर ना जाल्यार आमचो इम्प्रूवमेंट म्हणटा तो जायना, आमची सुदारणी जायना. फकत कॉम्पिटिशन आसा जाल्यार आमी मातशें इल्लोसो पेस घेवन त्या इव्हेंटा पासत कितेंय तरी करता. तर भाव भयणीनो, अशें करता आसतना जायते फावटी जांच्या हातान पदवी आसा, जांच्या हातान इन्फ्लुएन्स आसा, जांच्या हातान घोडये दुडू आसात, तसल्यांनी हे कॉम्पिटिशनान आपूण वयर रावपाक जाय ते कायदे बदललेले आमकां दिसती पडटात, एमेंडमेंट केल्ले दिसती पडटात. वो आपणाक जाय ते भाशेन कायदे केलेले दिसती पडटात. तर आयज ज्या समाजान आमी आसा त्या समाजान भोव करून आमच्या भारतान आमकां असल्यो जायत्यो वस्तू दिसती पडटात. आमच्या धर्मा विशीं दिसती पडटात, आमच्या संस्कृताये विशीं दिसती पडटात, आमची आर्थीक परिस्थिती आसा ताचे विशीं दिसती पडटात. फर्स्ट येवपाक सोदतात ते जायते जाण आसात आनी तांतले थोडे फर्स्टूच आसात. तांकां हालोवपाक कोणाच्यान जायना. आनी अशें आमी म्हणटावूय बीन आनीक 10 वर्सां कोणाच्यान तांकां हालोवपाक जावचें ना. फकत देवाच्यान जातलें आनी कोणाच्यान जावचें ना अशें आमी म्हणटा. भाव भयणीनो, आयज आमी देवाच्या उतराचेर जरी तर नियाळ केलो, हाचे पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो निमाणो भाग. सुरू करता आसतना इजायास प्रवाद्यान केरीत भाशेन उगडास केल्लो तोच सोंपयता आसतनाय आमकां उगडास करता. आमचो देव जो आसा तो सगल्यांचो देव. आयज देवाचेर पासून एके भाशेन आमी मोनोपली केल्ली दिसती पडटा. जेजू क्रिस्त कोणाचो देव? जेजू क्रिस्त कोणाचो देव? खंयच्या धर्माचो? खंयच्या धर्माचो?
आमचो क्रिस्तांवांचो, ताका आनी कोणें व्हरपाक जाता? दुसऱ्या धर्मांनी हिंदू आसात, मुस्लीम आसात, जैन, सीख आनी जायते धर्म आसात, तांणी आमच्या जेजूक आपणाचो म्हूण व्हरपाक जाता? व्हरपाक दितली तुमी? आसूं, व्हरो न्हू. आयज धर्माक लागून कितले झगडीं केस्तांवां जातात त्यो आमी पळयल्यात. आमचो सोडवंडार कसो आयलोलो जेजू, तो जे कोण क्रिस्तांव आसा तांकां साल्वार करपाक येवंक ना. जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना पातक्यांक, पातकी मनशांक आनी पातकी मनशा कुडाक सोडवण दिवंक आयलो, देवान धाडलोलो. जे कोण मानून घेतात ते क्रिस्तांव जाल्यात, उरफाटे न्हू, क्रिस्तांव जाल्यात तांचो जेजू. आनी तो जेजू आनी कोणेंच व्हरोंक जायना, ताची आनी कोणेंच पाटलाव करूंक जायना, पुजा करूंक जायना. हें आमच्यान क्रिस्तांवांच्यान म्हणूंक जायना. जाल्यार आयचें वाचप भाव भयणीनो, आमकां पयलें वाचप आसा तें हे निर्वाशी जे बाबिलोनींत आसले सुमार 47 वर्सां, 47 years, ते आतां परतून येवपाचे आसले. असल्या वेळार हो संदेश इसायास प्रवादी दिता. जुदेव लोक जो आसलो तो समजतालो की यावे देव फकत आमचो आनी दुसऱ्यांक कोणाक ना. दुसरे आसात ते अनबावार्थी, पेगन्स, हीं उतरां म्हणटच हें डिस्क्रिमिनेशन म्हणटा तें आसलें. आनी जुदेव आसात ते सदांच गर्वान भोंवताले की यावे देव इस्रायलाचो आमचो देव, तो आनी कोणाचो न्हू. जाल्यार जेन्ना निर्वासान तांकां वेले तांच्या पातकांक एके भाशेन खास्त लावन, देवान तांकां खास्त दिली तांच्या पातकांक आनी तांकां निर्वाशी केले, एक्झायलान वयले. 47 years म्हणल्यार आमच्यान चिंतपाक जाता थंयसर कितें कितें जालां आसतलें. सगलो वेळ तांकां फकत मार पडूंक ना, वो सगलो वेळ फकत तांकां त्रास कश्ट पडूंक ना. ते वाडल्यात थंयसर. थंयसर जायते जाण काजारूय जाल्यात. थंयसर जायते जाणांच्यो फामिलीय वाडल्यात. जशें आतां आमी पळोवंक जाता, आमचीं जायतीं जाण भाव भयणां पुर्तुगेज पासपोर्ट करून भायर गेल्लीं आसात. थोडीं थंयच सेटल जालीं, थोडीं थंयच काजारूय जालीं. आयज तांच्यो फामिली कोण गोंयकार आसा जाल्यार कोण इंग्लंडाचोय बीन आसा. जेन्ना परतून आपल्या गांव घरा येतलीं तेन्ना आमच्यान कोणेंय म्हणूंक जाता, समज कोणाची एक युकेची पतीन आसा, UK वायफ, जाल्यार जो गोंयकार UK आसलेल्या चेडवा लागीं लग्न जाला, ते UK तावन आयला त्या चेडवाक आमच्यान म्हणूंक जाता तूं आमचें न्हू, तुका गोंयां कांयच ना म्हणपाक जाता? ना. लग्न जावन घोराबो घडलो आनी घोराबो घडून तें आमचें जालें अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. जाल्यार हेच भाशेन हे जे निर्वासान गेल्ले जुदेव ते दुसऱ्या लागीं लग्न जाले आनी लग्न जाले तेन्ना घडये तांचे मदीं असलो दुबाव पडलेलो. आतां यावे देव कोणाचो, वो आमचो देव खंयचो? ही बायल जी आसा पेगन, अनबावार्थी, तांचो आनी खंयचो देव आसा? तो देव आमचो काय यावे देव आमचो? वो आमचो यावे देव तांचो जावपाक जाता? प्रश्न पडलेले. आनी असले वेळार हो आयचो संदेश की यावे देव आसा तो सगल्यांचो. आनी जीं कोण यावे देवाक मानून घेतात तीं ह्या देवाक दुसऱ्यांक दिवपाक वयतात. थोड्या जुव्यांचीं आमी नांवां आयकल्यांत. ही नांवां घडये आमी केन्ना आयकूंक ना. हे देश, वेगवेगळे देश जे आसात तांकां, ह्या सगल्या जुंयांनी आनी ह्या सगल्या देशांनी जांकां यावे देवाची खबर ना, म्हणजे जंय जुदेव लोक ना, थंयसर हे वेतले आनी ही खबर परगट करतले. कित्याक सगल्यांचो देव हो, तो फकत एक कम्युनिटीचो, फकत जुदेवांचो, फकत क्रिस्तांवांचो, फकत हिंदुवांचो, फकत मुस्लिमांचो असलो देव न्हू. देव फकत एक आनी तो सगल्यांचो. आनी ह्याच पासत आपल्या पुताक ताणें आमचे पासत पाठयलो. भाव भयणीनो, होच प्रश्न जेजूकूय विचारलेलो. हाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजूक विचारलेलें, जी साल्वार जातली ती थोडींच न्हय, म्हणल्यार दुसऱ्या उतरांनी फकत जुदेव लोक जो आसा, ह्यावे देवाचो लोक जो आसा तोच साल्वार जातलो न्हय. आनी जेजूनय जायते फावटी तांकां म्हणलां, हांव आयलां तो इस्रायलाच्या सांडलेल्या शेडयां पासत आयलां. घडये हें चिंतून हे धर्मशास्त्री आनी जुदेव आसात ते जेजूक विचारतात, फकत थोडीं जाणां साल्वार जातलीं न्हू?
म्हणजे आमीच. जाल्यार जेजून तांकां जबाब दिला की ना, फकत आमीच न्हू, आनी फकत तुमचो देव न्हू, ही तुमची मोनोपोली न्हू. जाल्यार पयस पयस जावन सगळीं येतलीं आनी ह्या देवाक मानून घेतलीं आनी देवाच्या शरणा येतलीं. जेजू आमची सोडवण करूंक येयला म्हणून मानून घेतलीं आनी तांकां सगल्यांक ही सोडवण फावो जातली. भाव भयणीनो, आयज निती शांती खातीर आमी उलयता तेन्ना, ओ निती शांती खातीर मागता तेन्ना, आयज आमची नीत खंय आसा, आयज आमची शांती खंय आसा, आयज आमचो समाज खंय आसा. आयज समाजान पळय दंगे म्हणटात ते जायते जातात आनी चडशे देवाक लागून. म्हणटच देव आमचे मदें झगडीं घालता. मनीस जे म्हणटात म्हजो देव हो, म्हजो देव हो, म्हजो देव हो, सगळे आपणाचो देव, देवाकूच एके भाशेन आमी देवाचे कुडके करून उडयल्ले आसात. आनी देखून हे दंगे म्हणटात ते जातात, रायट्स, आनी तातूंतल्यान जायतें वायट येता. तातूंतल्यान जरी तर बरें येतलें जाल्यार जें कितें सारकें करपाक जाय, म्हणजे करेक्शन करपाक जाय, तें करूंक आमी तयार आसूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ली चीट काय बरे भाशेन सांगता. आदली एक म्हणणी आसा, आमच्या तेंपार जायती उजार जाताली, आतां ती उजार जायना. तुमी जाणात जाल्यार ती कंप्लीट करात. स्पेर द रॉड, कंप्लीट. स्पेर द रॉड, स्पॉयल द चायल्ड. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां खेरीत भाशेन दिसती पडटा, स्पेर द रॉड, स्पॉयल द चायल्ड. म्हणटूच हेब्रेवांक चीट बरोवन सगल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक, जीं कोण चूक करतात तांकां हो काय बरो संदेश. जरी तर तुका करेक्शन म्हणलेलें केलें, जरी तर तुका इल्लीशी खास्त पडली जाल्यार तें वायट तरेन पडनाका, नेगेटिवली पडनाका. आमचे मदें कोण आसतलो जाणें आपल्या आवयचे वा बापायचे धेंगशे घेवंक ना? ओके, कितले फावटी आमच्या आवयन बापायन आमचेर एक थापट मारूंक ना, एक बडी मारूंक ना? ओ कितलीं जाण आवय बापूय आसतलीं जीं आयज म्हणटलीं, आय हॅव नेवर टच्ड माय चायल्ड, हांवें केन्ना म्हज्या भुरग्याक एक धेंगसो घालूंक ना, एक बोट लावंक ना. थोडीं जाणां आसात इस्कॉलांनी वचोन ती झगडीं करतात मागीर टिचरी लागीं हींच उतरां म्हणून, आय हॅव नेवर इवन टच्ड माय चायल्ड एंड हाव डेर यू यूज अ रुलर. झगडीं केस्तांवां, कित्याक करेक्शन केलां तें मानून घेवंक ना. वो करेक्शन कोत्ता आसतना जी तोरा वापरल्या, मेथड वापरला तो मानून घेवंक ना. झगडीं केस्तांवां ह्या पासत. पूण आयज आमचे मदीं जायतीं जाणां आसतलीं, भोव करून वाडलेलीं आसात तीं, जे आमच्या आवय बापायचो वो आमच्या टिचरींचो उगडास करतात. अशें अशें जालोलें, म्हजेर एक बडी पडलोली, त्या दिसाक जावन हें वायट करपाचें सोडलें. कालच्या दिसाक आमचे कॉलेजीन एक सेशन आसलें आनीक जो रिसोर्स पर्सन आसलो ताणें आमचे लागीं उलोवन म्हणलें, बसीन प्रवास करता आसतना पिवोन जाल्या उपरांत हांव ऑटोमॅटिकली कप जें आसा तें भायर उडोवपाक वयतालो. 4 जाण चेडवांनी म्हजेर घुरी घातली, 4य जाण जर्मन्स, फॉरेनर्स बसीन आसलीं, प्रवास करतालीं. तांणी म्हज्या हाताक धरलो आनी म्हणलें, डोंट थ्रो इट. आनी आपल्या हातांतलें म्हणटा तो कप काडून घेतलें आनी आपल्या बॅगान घातलें. 4 जाण जर्मन्स जीं ट्रॅवल करतालीं तांचे बरोबर ताच्या हातांतलें कप काडून आपल्या बॅगान घातलें आनी ओग्गी बरी बसली. तो म्हणटा, म्हाका इतली लॉस जाली, आय वॉज सो एम्बेरस्ड. त्या दिसाक जावन हांवें आयज पासून एक वस्त भायर उडोवंक ना. जावं तो चॉकलेट पेपर वो कप वो प्लास्टीक बॉटल, एक वस्त भायर उडोवंक ना. ही वॉज करेक्टेड बाय 4 जर्मन्स. भाव भयणीनो, हेंच आयज आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन सांगता. ह्या मनशाच्यान म्हणपाक जातालें, तुमी कोण? तुमी भायलीं गरे कातीचीं. भारतान येवन आमकां सांगता शापदां, आमचें अशेंच चलता, पी भायर उडय, खा केळ्याची साल भायर उडय, हेंच चलता आमच्या भारतान. तुमी कोण म्हाका सांगपाक? झगडीं करूंक जाताली, पूण मानून घेतलें करेक्शन. आनी त्या दिसाक जावन परतून केन्नाच करूंक ना.
हेंच आयज आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन सांगता. जायतीं जाणां आमी म्हणटलीं म्हज्या पांयन म्हाका थापट मारलेलें, मायन चिमटो काडलेलो, म्हज्या टिचरीन म्हजेर एक बडी मारलेली, त्या पासत आयज हांव बरो आसा. डिसिप्लीन, सेल्फ कंट्रोल. बाबा भयणीनो, आयज आमचें जिवीत असलें जाल्लें आसा. फ्रिडम हाच्या नांवान कितें जाय तें करपाक जाता आमच्यान. देखून आयज सेल्फ कंट्रोल म्हणटा तो ना. सगळे तरेच्या वायटान आमी घुस्पल्लीं आसा. बॅड हॅबिट्स, मागीर एडिक्शन्स, बेश्टी अशींच येतात आनी अशींच वेतात. कित्याक ह्यो थोड्यो अश्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो आसल्यो त्यो आमी काडून उडयल्ल्यो आसा. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक करेक्ट म्हणटा तें करपाक सोदिना, भियेतात. ताका तापयलो कितें म्हणलें जाल्यार तेणें सुसायड केल्यार, घर सोडून गेल्यार, एकलोच आपुरबायेचो पूत, एकलीच आपुरबायेची धूव, जाल्यार हेब्रेवांक बरयल्ली चीट आमकां उगडास करता. जो कोण मानून घेता तो शांतीचो मनीस जाता. जो कोण आपली चूक मानून घेता, जी वडिलां आमकां आमची चूक दाखयतात व दुसरीं आमकां आपली चूक दाखयतात, ती आमी मानून घेता, तेन्ना आमी शांतीची मनशां जाता. तर आयज आमच्या समाजान भाव भयणीनो आमकां शांती जाय जाल्यार हो बदल आमकां जाय. आयज एकलो आपूण पयलो जावपाक सोदता हें सोडून दिवपाक जाय. आयज धर्मभेद आमचे मदें चल्लेलो आसा जायतो. आयज उगडास केल्यार आमी बरो निती शांती खातीर भेटयल्ल्या आयताराक. आमच्या भारतान भोव करून ही शांती पिड्यार जाल्या आमच्या रिलिजनाक लागून. एंटी कन्वर्शन बील म्हण काडलेलें आसा. एंटी कन्वर्शन बील सद्याक आमच्या भारतान सुमार 9 राज्यांनी 9 स्टेट्स तो लागू जाल्लो आसा. पूण आमचे भारताचें संविधान जें आसा, भारताची घटना जी आसा, आर्टिकल 25 जें आसा, तातूंत आमकां हो कायदो पयलोच दिता. आनीक एक एंटी कन्वर्शन बील म्हण काडपाची गरज नासली, पूण काडलां. कित्याक? ताचो हेतू कितें हें आमी सगळ्या भारताच्या मनशांनी समजून घेवपाक आयज गरज आसा. कितें ताचो हेतू? कित्याक हो कायदो आहा आमच्या संविधानान. फोर्सफूल कन्वर्शन करपाक जायना, वो भुलोवन कोणाचें कन्वर्शन करपाक जायना. जरूय आमच्यान खंयचोय भावार्थ जिवंक जाता, आमच्यान आमचो भावार्थ प्रचार करपाक जाता, आमच्यान दुसऱ्यांक कन्वर्ट करपाक जाता, आमच्यान एक धर्मांतावन दुसऱ्या धर्मान आमचें धर्मांतर करपाक जाता. जोण एकल्याक तो रायट आसा, आमचें भारताचें संविधान आमकां दिता. पूण तातूंत भितर मुद्दम आनिकूय हाडून ताका आनीक जाय ती कुसां लायिल्लीं आसात. एंटी कन्वर्शन लॉ म्हणून. एके वाटेन आमच्या भारतान आतां काय बरी आझादी का अमृत महोत्सव, काय बरें 75 वर्सां आमची फ्रिडमाची. जाल्यार आयज आमचो फ्रिडम म्हणलेलो खंय आसा? आमकां हे पावटीक जाल्यार काय बरें हर घर तिरंगा बीन सगळें सांगलें. आमी जायते जाणांनी बरे भाशेन तो मनयलो. आमच्या घरांचेर झेंडो लायलो, आमच्या मोटरांचेर झेंडो लायलो. आनी त्याच दिसाक आमचो सरकार बिल्कीस बानो केस म्हणटा ती आमी आयकल्या आसतली. जे कोणें वायट केल्लें, जे कोणें क्रीम आदारलेली, त्या 11 जाणांक सोडून दिले. बिल्कीस बानो म्हणटा ताच्या घोराब्याच्या 14 वांगड्यांक, तांच्या घोराब्याच्या 14 वांगड्यांचो खून केल्लो आनी ह्या 11 जाणांनी ताचेर बलात्कार केल्लो. बणकणीन घातलेले तांकां लायफ इम्प्रिजनमेंट. आनी आतां 75 इयर्स जाता तेन्ना अकस्मात आमचो सरकार म्हणटा ना, ते बामण आसले देखून तांचें जिवीत बरें, रिलीज. BJPचो MLA म्हणटा ते बामण जाल्यार तांणी रेप करपाक जाता. आयज ह्या दोशेर आमचो देश पावयल्लो आसा. जाल्यार असल्या कारणान आमची शांती खंय येतली? शांती पिड्ड्यार केल्ले जे भितर आसलेले तांकां आतां सोडले आनी भायर सोडटा आसतना तांची नामना केली. काय बरें दिसतात. कोण तांकां लाडू खावयता, कोण तांच्या पांयांचो आशिर्वाद घेता. व्हडले देव भायर सरल्याशें दिसता. आयज आमचो देश असल्या जाग्याचेर पावलेलो आसा. दुसरे वाटेन नीत शांती येतली जाल्यार स्वत गरजेचें. पूण आमचो सरकार फटीर सांगत वेता. आतां ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जालां, सर्टिफिकेट मेळ्ळें आमकां. फर्स्ट पयले आयल्यात गोंयकार. हर घर नल, हर घर जल. फर्स्ट येयल्यात. काय बरी सर्टिफिकेट. गर्वान भरपाचें आमी. निती आयोग सांगता काय बरें. आमचो प्रधानमंत्री सांगता, आमचो मुखेल मंत्री सांगता. जाल्यार आमी गर्वान भरपाक जाय आसले. पूण आतां ह्या दिसांनी सगळे एक व्हिडियो भायर सरत आसा.
आमच्या घरान नळ आसा उदक ना, आमकां कनेक्शन दिल्लें ताका उदक कट केलां, मिटर घातलेलो तो काडून व्हेलो, तरी आसतना सर्टिफिकेट फर्स्ट येयल्या आमी, आमकां पयलें जावपाक जाय आनी फोटी सांगून पयलें जावपाक जाय जाल्यार न्हीद खंयच्यान येतली, शांती खंयच्यान येतली. तर भाव भयणीनो, असल्यो जायत्यो वस्तू आमी पळोवपाक जातात ज्यो आमची न्हीद पिड्ड्यार कोत्ता, आमची शांती पिड्ड्यार कोत्ता. आनी हें जरी तर सगळें जाग्यार पडटलें जाल्यार दुसरें वाचप आयज भोव गरजेचें. आमच्यो चुकी जरी तर कोण दाखयता जाल्यार त्यो पळोवन मानून घेवन त्यो जाग्यार घालपाक. आनी हे भाशेन कोण करता तींच स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं म्हण जेजून सांगलां. ज्यो आपल्यो चुकी मानून घेवप म्हणल्यार अशीर दारवट्यांतल्यान सान वचप. तो आमचो रिसोर्स पर्सन म्हणटालो ते भाशेन आय फील एम्बेरस्ड. धाकट्या दारांतल्यान भितर वचपाक पडलें, ताका येदो असो जावपाक पडलो, येदो व्हडलो रिसोर्स पर्सन, पूण एम्बरेस जालो जाल्यार नॅरो गेट म्हणटा तातूंत वचपाक पडलें, धाकटी वाट. तर आयज जरी तर आमी धाकटे वाटेन चलपाक सोदिना जाल्यार आमचे मदलो कोणूच स्वर्गार वेचना, जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्यो चुकी कोण दाखयता तेन्ना त्यो मानून घेवपाक येदें व्हडलें काळीज आमकां आसूं. चूक मानून घेतल्या उपरांत तें सारकें करूं म्हणजे जशें सांगलेलें त्या दिसाक जावन हांवें एक पेपर आनी एक कप आनी एक साल आनी एक रॅपर पासून भायर उडोवंक ना. बदल, चेंज. तेन्नाच आमच्या काळजांत आनी आमच्या समाजांत ही शांती आनी न्हीद वस्तली. तर अशें जावपाक भाव भयणीनो, आमकांच ह्या आल्ताराचेर उबारुया. जे कोण शांती पिड्ड्यार करपाक सारके लागलेले आसात आनी आपणाच्या हातांत पदवी दवरपाक ते शांती पिड्ड्यार करीत रावतात, तसल्या पासून मागुया खेरीत भाशेन देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी देवान तांकां आपल्या ताब्यान करूं. आनी जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगलां तें सगल्याक वयतलीं. आमी म्हजो पाटलाव कर म्हण जेजून आमकां आपयल्यात तेन्ना, म्हजे फाटल्यान ये म्हणलां तेन्ना कित्याक हेंच मिसांव घेवन जेजू सगल्यांक दिवं, देव सगल्यांक दिवं, भोव करून जांकां कोणाक पावूंक ना आजून पासून तांकां, आनी भोव करून जे कोण जेजू घेतल्या उपरांत साणून पडलेले आसात अनितीक लागून, फटिंगपणाक लागून, अशांतीक लागून, तसल्यांक परतून जेजू दिवपाक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.